की बीजेपीच्यो ज्यो वुमन MLAs आशिल्ली तांकां मंत्रिमंडळांत पयलीं सामवेश करचो आनी मागीर तुमी जो 33% रिजर्वेशन आसा तेजेर उलोवचें. कारण बीजेपी सिरियसूच ना हें परत एकदां सिद्ध जालें जेन्ना आयज सदानंद तानावडेन ह्या तिनूय आमदारांक घेवन पत्रकार परिशद केली. थंय ताणें आयज दाखयलें की फॅमिली राज्या खातीर आमी त्या बायलांक मंत्रिमंडळांत घेवपाक सोदना. हांव तेंचे कडेन मागपाक सोदतां की तुमचे ते 2 मंत्री आसात जे करतात, एक बाबूश मनसुरात आनीक विश्वजीत राणे, हांच्या दोनूय मंत्रिमंडळांच्यान हांकां देंवोवचें आनी तांकां बायलांक मंत्रीपद दिया मरे. नाजाल्यार सांगात की तुमकां महिलाची सशक्तीकरण हें फक्त बेश्टें नाटक म्हणून सेन्सस करपाक जाय, मागीर म्हणजे तें डिलिमिटेशन करपाक जाय. आनी देशांत ही 50% बायलां आसा म्हणून हे सगळे सर्वेन सिद्ध जाल्ले आसा. आनी कास्ट सेन्सस हो 2011 काँग्रेस सरकारान केल्लो आसा. तेन्ना इमिजिएटली तुमी हे वुमन रिजर्वेशन बील लागू करचें जर तुमी खरेंच सिरियस आसात. नाजाल्यार ज्या तरेन तुमी आयज बायलांक मंत्री करना म्हणून सांगता त्या तरेन तुमी प्रूव करता की हो एक जुमला म्हणून की पयले पावट आमदार जाले म्हणून मंत्री करपाक जायना म्हणून मंत्रीपद दिल्लें आसा. केंद्राकूय मंत्री आसात, वेगवेगळ्या राज्यांकूय आसा, गोंयांकूय आमी पळयला पयले पावट MLAंक सुद्दां मंत्री केल्लो आसा तो. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत हो खंय मंत्री आशिल्लो, मंत्री नासतना ताका डायरेक्ट मुख्यमंत्री केलो. म्हणजे बायलांक एक वटच्यान सदानंद तानावडे सांगता की तुमचे कडेन सगळी कॅपेसिटी आसा आनी दुसरे वटच्यान तांकां खंय तरी हें करता. आयज पत्रकार परिशद पळयात तुमी, जवळ जवळ पत्रकार परिशद 22 मिनटांची पत्रकार परिशद, 3 थंय बायलां आसात आनी 3 बायलां मिळून 2च मिनटां उलोवपाची. हेजे वयल्यान सिद्ध करून दाखयता की तुमकां बायलांचें सशक्तीकरण करपाचें कांयच ना.